आशिल सकडांक भैया कशी जत्त की सीतेल अभिनयो ना भावना याचना यातना ना दय दिल्ला म्हण लेखत हांव सीतेल पात्राक न्याय आत्ता कविता वाचन करूक येतसची निवेदिता प्रभू हानी कोंकणी आणि कन्नडंतू कविता रचना करता असची निवेदिता मायक मस्त मोकारी हांव वेदिका आपयतस हांव कांय व्हडली कवयित्री न्ही अशीची मेळ्ळेली फुर्सत हें तुका कशें केक गिचिता तितलेची हांव कोंकणी एक यक्षगान केलेलें तातूंत म्हाका एक सीतेल पार्ट दिलोलो ताजे एक अनुभव हांव बरयला नाव चुडामणी कोंकणी सांस्कृतिक संघान तीर्मान केल्ले खेळूक कोंकणी यक्षगान प्रसंग नाव दिल्ले चुडामणी म्हणू आदरान प्रफुल्लक्काले मुखेलपणारी नावड मास्टर म्हूण जाल्ले तीर्मान म्हाका मेळ्ळो पात्रू सीतेलो फुडली जन्मा पुण्यान चेंडे भागवतिका नाट्यान अभ्यासू शूर जालो विटोप देवळांतू गलगलो खुशी धांवन गेल्लो बेजारू सुग्रीवालो पात्रू कळ्ळो शिकून संतोशान रामाल पात्र निभायलो सदाशिवान नीलू जावन भरोस दिल्ले वैशालीन सोडी कोर्नुक चिंता म्हणू चंद नाट्यान केशवान परीक्षा आसल्यारी दिल्लो आपण्याल वेळू गजू म्हूण पात्र घेवन भारी चंद केल्लो बाळू प्रवीण मम्माले जांबवदेव अशोकान दिल्लो अंगदाक जीव थंय जाल्लो प्रवेशू हनुमंतालो अद्भुत नाट्य संभाषण पळोवन येनी म्हाका भायरी ताळो जाल्ले कामत मम्माले तृणबिंदू अवतारू श्रीनिवास मम्मा लांगांतू लंकिणीन घेतले साकारू रावण जावन गडगडायल रंगस्थळ मोहन मम्मान हासैल सक्कड जनांक अनुकूल स्त्रियांनी दूतान हास्यान अरुणक्कान नाट्य काडले शिकून अड्डिना मंडोदरीन निभायले चंदकोर्नु त्रिजटेले अवतारारी आयली वीणक्क सरमेले नाट्य हाव भाव सांगचे नक्का आशिल सकडांक भैया कशी जत्त की सीतेल अभिनयो ना भावना याचना यातना ना दय दिल्ला म्हण लेखत हांव सीतेल पात्राक न्याय फट्टी मारेशना तुमी चांग जाल्ला म्हूण सांगून मिगेल अभिनय विसरना हांव केन्नाय हे मिगेल जल्मांतू मास्टराक सरमेक रावणाक हनुमंताक प्रवेश करयल्याक सीतेक मिगेल देहांतू नमस्कार लायक सीतेकेची एक आवाहन करून तिगेलेचे एक अनुभव सांगता म्हणून दिसले एगेन लास्ट शब्दाक एक प्रास दिवक म्हणून लागत ना आनी विंगड विंगड तुगेले फॉर्म मारी कविता बरयचे जाता सीतेले विशयान तो सीतेल वयर एक गौरव आसा तशी म्हाका मेळ्ळा म्हणल्यार एक धन्यताय आसा ह्या दोनी सेरसून निवेदित मायन बरयला पर तिका एक धन्यवाद सांगताची तिका एक या करता मुखारी बरयता राब्याची म्हाका यक्षगान कलाविदे म्हणून सांगानी चंद करून कविता वाचन केलेले निवेदिकाक धन्यवाद आणि अभिनंदन.